दीस मंगळार ऑक्टोबराची 8 तारीख 2024. पयलें वाचप गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 1 वाक्य 13 तावन 26 पर्यंत. हांव जुदेवशास्त्रा प्रमाणे जियेतलों तेन्ना हांव कसो चलतलों ते विशीं तुमी आयकलां. कितल्या भिरांकूळ तरान हांव पवित्र सभेक दग दितालों आनी तिची देसवाड करूंक सोदतालों. तशेंच म्हजे परजे मदें म्हज्या प्रायाच्या जायत्या प्रास चड हांव कसो जुदेवशास्त्रांत प्रवीण जालों आनी पुर्वजांची संप्रदाय सांबाळून धरचे उर्बेंत हेरां सगळ्यांक लजेक घालतलों. हें सगळें तुमी आयकोन जाणात. पूण हांव जल्मूनचे आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साकराक आपयलो. आपल्या पुताक हेर जातींच्या लोकां मदें परगट करचे खातीर ताका म्हजे थंय ताणें उगडापो केलो. ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागीं आलोचन घेतली ना वा म्हजे आदीं धर्मदूत जाल्लेल्यांक मेळोवंक जेरुसलेमाक हांव गेलो ना. बगार तक्षण हांव अरबिस्तानाक गेलो आनी उपरांत दामस्काक पाटी आयलो. 3 वर्सां उपरांत केफासाची वळख करचे खातीर हांव जेरुसलेमाक गेलो आनी ताचे सांगाता 15 दीस रावलो. थंय सोम्याच्या भावाक जाकोबाक एकल्याक सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याय धर्मदूताक हांवें पळोवंक ना. हांव आतां तुमकां बरयतां तातूंत कसलीच फट ना. देवूच हाका साक्ष. उपरांत हांव सिरिया आनी सिलिसिया प्रांतांनी गेलो. त्या दाळा सयत जुदेयांत आशिल्ल्या क्रिस्ताच्या सभांक म्हजी वळख नातली. आदीं आमकां दग दितालो तो तवळ ज्या भावार्थाचे नाश करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगट करता म्हणलें मात्र ताणीं आयकल्लें. देखून म्हजे पासत ते देवाक हरसिताले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 139 1 बी तावन 3 13 तावन 14 ए बी 14 सी तावन 15. श्लोक सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केदाळा बसतां केदाळा उठतां तें तूं जाणाय. हांव चलूं वा न्हिदूं तें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. श्लोक सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हजी अंतरमुळां घडलो म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हाका विणलोलो तूंच न्हय वे. म्हज्या सैंबाच्या अद्भुता खातीर हांव तुका वाखणटां. सगळ्या तुज्या रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासतां. श्लोक सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हज्या आत्म्याची तुका परिपूर्ण वळख आसा आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवेंच रुपार हाडली. भुमीच्या गर्भांत तुवें ती घडली. तिचे विशांत तुका कळीत नातिल्लें कितेंच ना. श्लोक सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. शुभ वार्ता लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 10 वाक्य 38 तावन 42. जेजू आनी ताचे शिष्य पयण करून वताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आशिल्ली आनी ही सोम्याच्या पांया सरशीं बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यान पडली आनी जेजू सरशीं येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला. हाचे विशांत तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था मार्था, तूं सबार सांगती विशांत खंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेची एक मात मोरयेन बरो वांटो वेंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काण व्हरचे नात.
देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमचें काम आनी आमचें देवासपण, आमचें संवसारीक जिवीत आनी आमचें आत्मीक जिवीत एकच नाण्याच्यो दोन कुशी आसले बरी जाल्यारय खंयचे कुशीक चड म्हत्व आसा म्हणून आमी समजून घेवंक मोरी आनी मार्ताचें निदर्शन आमचे दोळे उगडटा. संवसारी राटावळ, काम आमकां देवाच्या मोगातावन, देवाच्या उतरांतावन पयस करता. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आयकल्ले प्रमाणे मनशांक मेसवंक सोदता जाल्यार आमी क्रिस्ताचे सेवक न्ही. संवसारी जिविता सांगाता आमची जिणेची अभिवृद्धी पळयचे. आमी करच्या हर एका कामांनी देवाचो सांगात आसूं. हर एक काम देवाचो आदार मागोवंक आराम करचें. अशें करतना देवाक अर्घां दिवया. ना तर आमी मारता बरी आमच्या कामांत आमचेच सक्तेंत भर वसून रावल्यार, खंत हुस्को करून जियेल्यार आमी करचें काम भरादीक जावन पेल्याक दुरसोन पेल्याच्यो सुखी दाखोवन जियेतल्या.